हेब्रेवांक पत्र. आमच्या पुर्वजांच्या भावार्थाची देख. चॅप्टर 11. तर भावार्थ म्हणजे कितें? देवान बासायल्ल्या दानांची आमी वाट पळयतना भावार्थ आमकां ह्या बरवाश्यान थीर दवरता आनी आमकां दिश्टी पडनात त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. खरेपणी तांच्या भावार्थाक लागून देवान आमच्या पुर्विल्यांक मानून घेतली. आख्खी सृश्टी देवान एकाच उतरान रचून हाडल्या आनी अशें जें कितें दिश्टी पडटा तें सगळें दिश्टी पडना तांतलें उपजून आयलां. हें सोगोट भावार्थाक लागून आमी समजूंक पावता. भावार्थाक लागून आबेलान कैनाच्या योद्धावन व्हरतो योद्ध देवाक भेटयलो आनी ह्या भावार्थान ताका देवान आपणाक मानवलोलो केलो. कित्याक खुद देवान ताची भेटवणी मानून घेतली. तो मेलो जाल्यार लेगून भावार्था वरवीं तो अजून उलयता. भावार्थाक लागून देवान एनोकाक मरणांतलो वाटावन उखलून व्हेलो आनी तो कोणाकूच मेळूंक ना. कित्याक देवान ताका उबारून व्हेलो. कारण ताका उखलून वचे आदीं एनोक देवाक मानवलोलो मनीस म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना. कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थाक लागून नोआन आपणाक सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थाक लागून नोआन अशें केलें. अजून दिश्टी पडूंक नासलेल्यो वस्तू देवान ताका गमयल्या उपरांत ताणें देवाची शिडकावणी भोगतीन मानून घेतली आनी आपल्या घराण्याक वाटावचे खातीर ताणें तारून बांदलें. आपल्या भावार्थान ताणें संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारलें आनी जें देवाक मानवलोलीं जावचें भाग भावार्था वरवीं मनशांक मेळटा त्या भागाचो नोआ दायजी जालो. भावार्थाक लागून अब्राहम आपूण दायज कशें घेवचो आसलो त्या देसांत वचूंक आपणाक आपयल्ल्या देवाक खालतो जालो आनी खंय वेता तें नकलो जावनूय तो वाटेक लागलो. देवान ताका बासायल्ल्या देसांत परको कसो जियेलो. देवाचे तेच बासावणेचे दायजी जाल्ल्या इजाका आनी जाकोबा बराबर ताणें तंबूंनी बिराड केलें. कारण तो देवान येवजिल्ल्या आनी देवानूच घट बुनयादीर बांदलोल्या शाराक रावतालो. भावार्थाक लागून सारा पर्यान उतार पिरायेची जावनूय आवय जावंक पावली. कित्याक देव आपले बासावणेक विस्वाशी रावतलो म्हूण तिका खात्री आसली. ह्याच खातीर मेल्ल्या मोदें वचपाचे पिरायेक पावलोल्या एकाच मनशांतावन मोलबा वेल्या नोकेत्रां इतली आनी वेळे वेळे रेंवेचे मेजूंक जायनासलोल्या कोणया परी संसत उत्पन्न जाली. ही सगळीं भावार्थ धरून मेलीं. देवान बासायल्ल्यो वस्तू तीं भोगूंक पावलीं नात पूण पयस थावन त्यो पळोवन तीं संतोसलीं आनी संवसारांत आपूण परकीं आनी यात्रेकारां म्हूण तांणी उक्तेपणी सांगून दिलें. अशें उलयतात तीं आपलो खाशा देस आपूण अजून सोदीत आसात म्हूण दाखयतात. तांचें ध्यान मन आपूण सोडून आयल्यान त्या देसाचेर आसलें जाल्यार थंयसर परतून वचूंक तांच्यान बरें जातालें. पूण तीं ओदीक वत्त्या देसाक आशेतालीं, सर्गींच्या देसाक अत्रेकतालीं. देखूनच देव आपणाक तांणी आपलो देव म्हूण उलो मारूंक दिवंक फाटीं सरना. कित्याक देवान तांकां एक शार तयार केला. भावार्थाक लागून अब्राहमान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना
इजाकाक ओपून दिलो. देवान बासावण्यो केल्ल्यो त्यो अब्राहमाक केल्ल्यो आनी ताकाच देवान सांगलोलें, तुजें नांव फुडें वतली ती संसद इजाका वरवीं उत्पन्न जातली. तरी आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताचें बलिदान करूंक कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून नव्यान जिवंत करूंक देवाक शक्ती आसा म्हूण अब्राहमाक विस्वास आसलो आनी इजाकाक ताणें मेल्ल्यांतलोच पत्तो घेतलो एके भाशेन म्हणूं येता. भावाटाक लागून इजाकान फुडाराक येवची आसली ती तेणी जाकोबाक आनी इजावक मेळची म्हूण तांकां आपलो आशिर्वाद दिलो. भावाटाक लागून जाकोबान मोचे आदीं जेजूच्या दर एकल्या पुताक आपलो आशिर्वाद दिलो आनी आपल्या बोडयेचेर पडोन ताणें देवाक भोजलो. भावाटाक लागून झुजेन मोन्नाचे तोरणीर आसलो तेन्ना इस्रायलाच्यो पूत धुवो इजिप्तांतल्यो भायर सरतल्यो म्हूण उगडास केलो आनी आपल्या हाडांचें कितें काट करचें त्या विशीं कायदो घाल्लो. भावाटाक लागून मोइजेस जल्मतच 3 म्हयने पर्यंत ताच्या आवय बापायन ताका लिपोवन दवरलो. तो सोबीत सुंदर बाळक म्हूण तांणी देखलें आनी पातशायांच्या हुकुमाची तांकां भिरांत दिसली ना. भावाटाक लागून मोइजेसान दांडगो जातूच आपणाक फारावचे धुवेचो पूत म्हणलोलो साफ नाका जालें. थोडो काळ संवसारी सूख भोगून आपल्या अंतस्करणाचेर पातकाचो भार घेवचे बदलेक देवाचे पोरचेक वांगडा कश्ट दोग सोंसूंक ताणें विंचून काडलें. ताचे दोळे फुडल्या इनामाचेर लायिल्ले आसले देखून क्रिस्ता पासत कसलेय आटेबिटे सोंसूंक इजिप्ताचे गिरेस्तकायेवून वतें भाग म्हूण ताणें मानून घेतलें. भावाटाक लागून पातशायाच्या रागाची भिरांत धरिनासतना मोइजेस इजिप्तांतलो भायर सरलो. दिश्टी पडना त्या देवाक देखलोले परी तो थीर रावलो. भावाटाक लागून ताणें पास्क समोरंबलें आनी आपले पोरजे मोदें मालगड्यांक भस्म करणारां हात लायना जावंक तांच्या दारांचेर ताणें रगत शितोडावंक लायलें. भावाटाक लागून तांणी तांबडो दर्या सुकी जमीन जाल्ले परी उतरायलो पूण इजिप्तकार तशेंच करूंक सोदतना बुडून मेले. भावाटाक लागून पोरजेन 7 दीस कोणा भोंवतणी बोवाडे मारल्या उपरांत जेरिकेचीं कोटां मोडून पडलीं. भावाटाक लागून ती शिंदोल बायल राहाब भेड्यांक तिणें बरे भाशेन घेतले देखून भावाट्यां बरोबर मरूंक ना. आनीकूय हांवें सांगची गरज आसा. गिडियोन, बाराक, सामसन, जेफ्ता तशेंच दावीद, सामुएल आनी प्रवादी ह्या सगळ्यांची खबर करूंक लागल्यार म्हाका वेळ आसचो ना. भावाट्याक लागून तांणी राष्ट्रां जिखून घेतलीं. देवाक मानता तसल्या जिविताची चाल तांणी धरली आनी देवान भासायल्लें तें तांकां मेळ्ळें. तांणी शिवांचीं तोंडां धांपलीं, उज्याचीं आकटीं पालोवलीं आनी झुजांत ते तरसादीन मरून पडूंक नात. ते अस्सोक्त आसले पूण घट जाले. झुजांत बलिश्ट जाले आनी परक्या फौजांक तांणी पाटी धांवडायल्यो. कांय बायलांक तांचे घोव मरणांतले जिवंत जावन पत्ते मेळ्ळे. थोड्या जाणांनी आपली सुटका सोडून दिवन अदीक बऱ्या जिविताक पुनर्जिवंतपण जावचे खातीर मरो पर्यंत कश्ट दोग भोगले. कितल्या जाणांनी किडण्यो आनी सत्यांच्यो मार खेलो आनी दुसऱ्या कितल्या जाणांक खोड्या
सांकलींनी बांदलीं आनी बंडखणींत उडयलीं. तांकां फातरायलीं, तांकां खोरवंतीन चिरलीं, तरसादीन तांचो जीव काडलो. शेल्यांच्या आनी बोकड्यांच्या चामाबारी शेल्यांच्या आनी बोकड्यांच्या चामा भायर आंग पांगरूंक तांणी आनी कांय नासलें. लाचारपणांत, हाल उपद्र्यांनी आनी दगदगांनी तीं आपले दीस काडटालीं. खरेंच हीं मनशां संवसाराक फावो नासलीं. निर्वाशी जावन तीं अरण्यांनी आनी दोंगरांचेर भोंवतालीं आनी जमनीच्या भुंयमारांनी आनी खोड्यांनी जियेतालीं. ह्या सगल्यांनी भावार्थाक केलीं म्हूण वीर भक्तांची साक्षी दिली. तरी देवान बसायल्लें तें तांकां मेळूंक ना. कित्याक आमचे खातीर देवान ओदीक व्हरती येवजण थारायल्या. तीं सगळीं फकत आमचे बरोबर संपूर्णायेक पावलोलीं. ताची खुशी. देवाचें उतर हें